सांग्या वयल्या IIT प्रकल्पाक लागून गोयचे राजकीय वातावरण बरेच तापला। एका वटेन सरकार म्हणटा कितें जालें तरी हो प्रकल्प आमी सांग्यारूच हाडटले, जाल्यार दुसऱ्या वाटेन आमी मेले जाल्यार लेगीत आमच्या पुर्वजांची जमीन कशेंच दिवचे नात अशें म्हणून शेतकारांनी विरोध खर केला। हो वाद नेमको आसा तरी कितें? कित्याक करतात शेतकार ह्या प्रकल्पाक विरोध? प्रकल्पा खातीर लागपी ह्या जमनीचो मालकी हक्क नेमको कोणाचो? ह्या विशींचो गोमंतक टीव्हीचो हो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट। सांग्यात येवपी IIT प्रकल्पाक लागून विरोधक आणि समर्थक एकामेकांच्या सामकार उबे रावपाक लागल्यात। सांगेच्या ह्याच जमनीचेर सरकार IIT प्रकल्प उबारपाचो आसा। सरकाराच्या मता प्रमाण ह्या जमनीचो मालक सरकार, मात आमी आमच्या पुर्वजांची ही जमीन साबार वर्सां सावन कसत आयल्यात। कितलें जालें तरी आमी ह्या जमनीचेर हो प्रकल्प उबारपाक दिवचे नात अशें म्हणून शेतकार ह्या प्रकल्पाचो विरोध करतात। अपोज करता म्हळ्यार कितें आमकां हांगा साम तेंको लागूंक शकता आमकां म्हाजे 85 आसा कळून आमकां 4-5 जाण भावां बी आमकां एक मिटरभर आनी ह्या शेता सोडून आनी जमीन ना म्हणटरीच आमची तोंडांतली काडून तूं त्या भायल्या लोकांक दिनाका। आमगेलें हें शेत हें आतां तुका दिस पडटा तें हें आमी शेत आहलें पयलीं तें आमी त्रास करून रात दीस आमचें घाम आरोन हें आमी भाट केलां। हे पपाय आसा हे माड आसा आनी हे भुरग्यां भाशेन ते रक्ता उदक काडून उबर घालता आमी केश कोन IIT दितली? आमी 40-50 वर्सां 80 वर्सां जालीं आमच्या आज्यान आमकां ही जमीन दवरली आहा शेतांक आनी IIT हांगा जाली जाल्यार धरून काम करपाची गरज ना। नाल्यार तुमी कितें करा हे बंद करा। कितें वन महोत्सव हे तो कार्ड करून जाय वन महोत्सव म्हणटा बंद करा तुमी। भाटकाराची आमी 114 फार्माचेर ओनर आनी टेनंट म्हणून आमची लागलेली आसा। आमी टेनंटाचे एक्टा प्रमाणे आमी झगडटा आनी हें जालें जाल्यार आमी टेनंट एक्टा प्रमाणे आमकां तितून भाटकारांतलो टेनंटाक हक्क आसा। सांगेचो आमदार आणि समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय कितलोय विरोध जालो जाल्यार लेगीत हो प्रकल्प आपूण सांग्यारूच हाडटलो अशा हट्टाक पेटला आणि हाका लागूनच विरोधाचो हो उजो चड खर जाला। सुभाषान ह्या उज्यात तेल ओतिल्ल्यान थळावे लोक चडूच तिडकल्यात। जी जमीन शेतकऱ्यांची न्हयच ती हे शेतकार आपली कशें म्हणपाक शकतात? हांगच्या लोकांक काय पर्यावरणवादी संघटनांचे वांगडी IIT आड भडकयतात असो आरोप मंत्री सुभाष फळदेसायान केला। सुभाष फळदेसायाच्या ह्या भुमिकेचे समर्थन करीत सांगेच्याच कांय लोकांनी IITक आमचो पुराय तेंको आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलां। सांगेकारांचो विरोध ना, जे कोणी NGOज म्हणून स्वताक म्हणटात आनी लोककल्याणा खातीर धांवतात त्या लोकांचे म्हणजे लोकांक फितोवन नाका आसतना गदवळ मारपाचो हें करतात। कारण IIT खातीर आमी पयलीं 1,500 लोक जमले, सगळ्यांक बरी संदी दिली। IIT खातीर सरकारच्या जमनी भितर सादारण ते 7.5 लाख जमनी भितर हो प्रकल्प उबारपा पडटा। ज्या प्रकल्पा भितर झाडां मारपा पडचे ना, डोंगर कापपा पडचे ना किंवा कोणाचें शेत ना असो उजाड असो परिसर आसा तातूंत भितर सरकार आपल्या जमनी भितर हो प्रकल्प घालता। कोणाचो कांय प्रश्न येवपाचोच ना। सांग्यावेले सगळे लोक जे आसात ते IIT खातीर फॉर आसात आनी कसलोय प्रसंग आयले जर जाय 1000, 2000, 4000 लोक IITच्या प्रकल्पाच्या स्थानाचेर येतले इन फेवर ऑफ IIT। पूण हो प्रकल्प IITचो सांग्यार जातलो। आयज आमचे कडेन रोजगार ना, आमचे भुरगे भरपूर बेकार आसा। IIT सारकीची कॉलेज आयली जाल्यार आमच्या भुरग्यांक भरपूर नोकरी मेळटल्यो, हांगा मार्केटाक वाव मेळटलो, ट्युरिस्ट येतले, पेरंट्स येतले, तातूंतल्यान भरपूर रोजगार आनी हें निर्माण जातलें आनी सांगेचे कंप्लीट चेंजीस जातले। हें अत्यंत शिक्षणाची ही अत्यंत गरजेची आसा। मंत्र्याच्या ह्या आरोपांक थळाव्यांच्या वतीन प्रकल्पा विरोधात देविल्ल्या पर्यावरणवादी संघटनांनी जाप दिल्या। पयले म्हळ्यार ह्या जमनीचेर सरकाराचो मालकी हक्क आसा हे विधान साप्प चुकीचे अशें ह्यो संघटना म्हणटात। ह्यो जमन्यो ह्या लोकांच्यो पिढ्या पिढी तांचेच आशिल्ल्यो, पूण कितें जालां लिबरेशन जातकीर हाजेर सरकाराचें नांव आयलां। 9 लाख स्क्वेअर मिटराचेर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटचें नांव लागलां। सो सरकाराचें पयलें कर्तव्य जाता की लोकांची जमन्यो तांकां दिवप। कशें आसा की एक इतलो व्हडलो इनजस्टीस अन्याय जो लोकांचेर जो पयलींच्यान चालू आसा तो सरकाराचें
पयली ड्युटी जाता की तो पयलीं सॉर्ट आवट करचो आनी लोकांची जमन्यो तांकां दिवच्यो. पूण सरकार कितें करूंक सोदता, हो जो अन्याय आसा ताजो फायदो घेवन लोकांक भायर मारून तांची जमनी हडप करूंक सोदता. गोंयांत जावपी ह्या IIT प्रकल्पाक हाचे आदीं सांगें, काणकोण आनी सत्तरींतल्या लोकांनी लेगीत विरोध केल्लो. आतां वट्ट 26 वर्सां उपरांत सुभाष फळदेसायाक मंत्रीपद मेळिल्ल्यान IIT प्रकल्प सांग्यार हाडपाचो तांणी निश्चय केला. अशें जर जायत जाल्यार ताचें पुराय श्रेय फळदेसाय हांकांच मेळटलें. मात ते आदीं ह्या प्रकल्पा आड आशिल्लो विरोध मोडपा खातीर तांकां खूब कश्ट घेवचे पडटले हें तितलेंच खरें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.